कसलो मनीस हो. वारे आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात म्हणल्या लोकांच्या उद्गारांत आयची सुवार्ता समता आनी समजता. दोंगरावयलो लांब प्रसंग मातेवाचे सुवार्तेन जेजून येदोळूच दिला. जेजूची ती शिकवण आतां ताच्या अत्सर्यांनी दिसून येता. ताची अत्सर्यां ताचे शिकवणेक उजवाडीत करिनात, बगर जेजूची शिकवण जेजूच्या अत्सर्यांक उजवाडायता. मातेव सुवार्थेकाराक जेजूच्या अत्सर्यांच्या की जेजूची उतरां चड आमोलीक. सृश्टींतल्यो सक्ती ताच्या उतराक खाल जावचे तो लोक जोगतेपणी सोदून काडता. हांगासर ताच्या अधिकारा बरीत उतराक चड वोत्तू दिल्लो दिसता. सृश्टींतल्या सक्तींक अधिकारा बरीत रितीन हाताखाल हाडूंक देवाक मात्र साध्य म्हणून आनी जेजू देवाचो पूत देवाचें उतर उलयता म्हणून सुवार्थेकारान हांगा रुजू केलें. हे दिशेन ह्या अत्सर्यांत चड कर्ण देवाच्या उतराचे सक्तीचें प्रदर्शन जालें. सोमया आमकां बचाव कर, आमी बुडतांव म्हणली जोगते रितीन भावार्थाची उच्चारणींत जाली. शिसांचो भावार्थ हदुरोस तो एकच पावटी घट जावचे तसलो न्हय. देवाचेर विश्वास दवरूंक दोंगरावयलो तो प्रसंग आपयता आनी तो प्रसंग अत्सर्यांत घट जाता. तशेंच लोकांक ह्या अत्सर्या मुखांत्र ताच्या उतराचे सक्तीचो अनुभव जाता.